गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात हेच्यो हेडलायन्स। गोंयांत जावपी 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात अंदू 270 परस चड चित्रपट। मिरामार, मडगांव, रवींद्र भवन आनी वागातोरात जातले ओपन एअर स्क्रीनिंग। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची माहिती। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणाचेर सरकारान करची खर कारवाय, सांगता मोगो पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार। ह्या प्रकरणाचो राज्यांतल्या तरणाट्या पिळगेचेर जाता परिणाम, अशेंय ढवळीकाराचें म्हणणें। 2027ची विधानसभा वेंचणूक लढटलो। 4 मतदारसंघातल्या एका मतदारसंघात आपूण आसतलो म्हणून मोगो पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकाराचें विधान। आयतारा 70 सावड्डे वाठारांतल्या म्हादय न्हंयपात्रांत बेकायदेशीर रितीन रेंव काडटना बुडून मरण आयिल्ले बायलेची कूड निमाणी सापडली। फाटल्या 2 दिसांच्यान सोद आशिल्लो सुरू। गोंय गुन्यांव फाट्यार मनीस तस्करी प्रकरणाचो केलो पर्दाफाश। दोगांक केली अटक। एका बायलेक नोकरी दिता सांगून केल्ली फसवणूक। मोर्जे कन्नाईक वाड्यार येवपी कॅसिनोक थळाव्या लोकां सयत आमदार जी तारोलकारान केलो खर विरोध। कोयर आनी सिवरेजीचे नियोजन करिनासतना प्रकल्पाक दिल्या मान्यताय, आमदार जीताचो आरोप। आता पळयात खबरो विस्तारान। गोंयांत 20 ते 28 नोव्हेंबर मेरेन जावपी 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात अंदू 270 परस चड चित्रपट दाखयतले। तशेंच आंतरराष्ट्रीय विभागांत 81 देशांतले 180 परस चड चित्रपट दाखयतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सोमारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्या। मिरामार, रवींद्र भवन, मडगांव आनी वागातोरात ओपन एअर स्क्रीनिंग जातले, अशी माहिती मुख्यमंत्री सावंतान दिल्या। तशेंच 22 नोव्हेंबराक आकाशकंदील सर्त जातली। दर तालुक्यांतल्यान 50 आकाशकंदिलांची निवड करतले आनी प्रत्येक आकाशकंदिला फाटल्यान 500 रुपया दितले, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें। More than 270 films will be the showcase during the festival at a 6 venue: Inox Panaji, 4 screen; Macanese Palace, 1 screen; Inox Porvorim, Z Square; Samrat Ashok, 2 screen; and Magic Movie Ponda, 1 screen; and Inox Porvorim, 4 screens. IFFI 2024 will be present over the 180 plus international films from 81 countries, including 15 world premieres, 14 Asian premieres and 106 Indian premieres. Opening and closing ceremony will be held at Shyama Prasad Mukherjee Stadium, 20th November and 28th of November respectively. All the venues for this year IFFI will be inclusive with all facilities and access for the specially disabled person. Australia is the country of focus this year. Open air screening at Miramar, Ravindra Bhavan, Madgaon and Wagatur. Swatantraveer Savarkar as an opening film for an Indian panorama for the feature film category. Master classes will be held at from 21st to 27th of November, 4 sessions, daily from the 11 AM to 12:30 PM and 2:30 PM to 4:30 PM at Kala Academy. Sabat, a Konkani film directed by the Shivam Harmalkar and the Santosh Shetkar, is only the Goan film selected for the non-featuring category under the Indian Panorama section. A.R. Rahman will play the tribute to Lata Mangeshkar organized under the Lata Mangeshkar Memorial Talk. IFFI Parade, this time we are celebrating as the joy of cinema, will be organized as a part of the IFFI on 22nd of November 2024, and the route is from the ESG to Kala Academy. Timing will be approximately from the 3 PM to 6 PM. स्पेशली खास करून गोंयकारां खातीर जेन्ना IFFI परेड जातली तेन्ना आमी आकाश कंदील स्पर्धा जी सातत्यान दिवाळीच्या निमित्तान घेता, IFFI परेड ह्या रुटाचेर 22 तारखे दिसा आमी पुराय सगळ्यांच्या खातीर ओपन दवरले। 12 तालुक्यांतल्यानी आपले आकाश कंदील हाडून हांगासर फक्त दिवपाक जाय। सगळे जाण ते आकाश कंदील लावपी लोक आमचे असतले। अप्रॉक्सिमेटली पर तालुक्यांतल्यान 50 एंट्री सिलेक्ट करतले। पर आकाश कंदील 500 रुपीज आमी पे करतले आणि ताका टोकन घेवपा खातीर आमी सिस्टम ऑनलायन जी आहा पळय न्ही, फाल्यां किंवा परवा भितर
ESG कडल्यान डिक्लेअर जातली तांकां डायरेक्टली मेळटली बट पर तालुका फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड म्हणजे 12 तालुक्यांनी फर्स्ट सेकंड थर्ड हे प्राइज आसतले आणि जे एक्झिबिशन जी आमी परेड आसतलो इफी परेड त्या दुसरी वाटेंतल्यान ती लायतले ते अप्रॉक्सिमेटली 600 एंट्रीज ऑफ आकाश कंदील हेजे आसा पळय ते घेतले ती सिस्टम डेव्हलप फाल्यां किंवा परवा भितर जातले फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसचेर प्रत्येक तालुक्यांतल्यान फक्त 50 एंट्री घेतले कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणाचेर सरकारान खर कारवाय करची अशें मोगो पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार उलयलो. सरकारी नोकरी फटवणूक प्रकरणात कोण तरी गैरफायदो घेता. ह्या प्रकरणाचो राज्यातल्या तरणाट्या पिळगेचेर परिणाम जावपाक लागला. ताका लागून सरकारान ही जॉब स्कॅमाची प्रकरणां थांबोवची गरज आसा. तशेंच हाची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय अशें दीपक ढवळीकार सांगता. स्कॅम जावपाक जायनाशिल्ली कोण तरी गैरफायदो घेता त्याची चौकशी पोलीस करतात आणि पोलिसांन खरें मूळ सोदून काडचें अशें म्हजो पक्षा मार्फत हांव मागता. पयशे दिवन नोकरी जेन्ना घेता तेन्ना कॉम्पिटेटीव भुरगो फाटीं पडटा, हुशार भुरगो फाटीं पडटा, कॉम्पिटेटीव भुरगो फाटीं पडटा आनी ते गोंयच्या युवकांक नुकसान जाता. तो असले प्रकार थांबपाक जाय, थांबोवपाक जाय. सरकारान कारवाई करची आणि मूळ पर्यंत वचून ताचो शोध घेवचो. पक्षातर्फे सरकाराकडे निवेदन तुम्ही दितले अजून पासून आम्ही दिवना. आमची मिटींग फुडल्या म्हयन्या आसतली ताचेर आमी डिस्कस करतले केंद्रीय समिती आमी फुडें निवेदन दितले. 2027ची विधानसभा वेंचणूक आपूण लढटलो अशें मोगो पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान स्पश्ट केलां. 4 मतदारसंघातल्या एका मतदारसंघात आपूण आसतलो. परतून प्रियोळ मतदारसंघातल्या निवडणुकेत लढपा विशीं दीपक ढवळीकारान विधान केलां. सर 2027 परत जे विधानसभा निवडणूक जातली तेतून तुम्ही रिंगणात आसतले काय 2027 परत विधानसभा निवडणूक जातली तितून परत तुम्ही रिंगणात आसतले. डेफिनेटली आसतलो. 4 मतदारसंघातलो एक मतदारसंघ दीपक ढवळीकर आसता. 70 सावड्ड्या वाठारांतल्या म्हादे न्हंयत बुडून आयिल्ल्या बायलेची कूड निमाणी सापडल्या. मंगळारा सकाळी थळाव्यांक तिची कूड उफेतना दिसून आयली. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी कूड उदकांतल्यान भायर काडून पुलिसांच्या स्वाधीन केल्या. मयत बायलेचें नांव सुवर्णा गांवकर अशें आसा. आयतारा म्हादे न्हंयत बेकायदेशीर रितीन रेंव काडटना ते बायलेक बुडून मरण आयिल्लें. आमकां एक कॉल येयल्लो कुडच्या 3 दीस जाले एक बायल बुडल्या म्हणून आनी आमी काल आनी पयर आमी आमची सगळी टीम घेवन आमी सोदताले ते काल आमकां मेळोंक ना सगळ्याक. आनी आतां आमी नेवीकूय कॉल केल्ले सकाळी तेंच्यांनी काम सुरू करपाचें आसलें तेंचें. तेच्या पयलीं आज सकाळी आमकां ती लोकल पिपर ते आसा पळय गांवांतले तांकां ती दिसली वयर सरलेली. सकाळी वचून आमी ती उदकांतली काडून पुलिशे कडेन हँड ओवर करून येयल्या. सावड्डे ताळ सत्तरी हांगासर म्हादेनेच्या पात्रांत जी दुऱ्याची कोण म्हणटा हांगासर बेकायदेशीर रिती उत्खनन करतना एका महिलेचो मृत्यू जाल्लो आणि तिची जी बॉडी आसा ही आयज मंगळारा सकाळी मेळिल्ली आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की म्हादेनेच्या पात्रांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर रिती उत्खनन करपाचें काम सुरू आसा आणि अशाच प्रकारचें काम आयतारा दनपारा सुरू आसलेलें. जेन्ना 4 जाणां हांगासर काम करताले आणि एका काटासान दुसऱ्या काटार जी रेती काडलेली आसा ती व्हरताले आणि जी रेती आसा ही व्हरपाचें काम एका होडीच्या साहाय्यान करताले आणि जेन्ना 4 जाणां ह्या होडीन बसून रेती व्हरताले तेन्ना जी होडी आसा तिजो तोल गेलो आणि सगळीं जाणां उदकांत कोसळ्ळे. तितून 3 महिला आणि एका पुरुषाचो सहभाग आसलेलो. तितूंतली 2 महिला आणि पुरुषाक वाचोवपाक यश आयिल्लें आणि एक महिला आसा ही म्हादेनेच्या पात्रांत गायब जाल्लेली. जेन्ना हेची जी घटनेची म्हायती जेन्ना वाळपे उजो पालिपी दळाक कळ्ळें तेन्ना उजो पालिपी दळान तातडीन घटनास्थळी वचून त्या महिलेची कुडीचो शोध घेवपाचो प्रयत्न केलो. मात म्हादेनेचे पात्र मदें आसल्या कारणान शोध घेवपाक खूब अडथळो आयलो आणि तेंच्यांनी ताजे मागीर बोट हाडली आणि बोटीच्या साहाय्यान शोध घेवपाचो प्रयत्न केल्लो. मात सकाळी 7 सुमार गांवांतले जे थळावे लोक आसा हेंकां जी महिलेची जी कूड आसा ही दृश्टी पडल्या नंतर अग्निशामक दळाक कळयल्या नंतर अग्निशामक दळान घटनास्थळी वचून जी कूड आसा ही भायर काडून वाळपे पुलिसांच्या ताब्यांत दिलेली आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गोंय गुन्यांव फाट्यान मनीस तस्करी रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सय्यद शेख रावपी वास्को आनी मस्तान खान रावपी मडगांव ह्या दोगांक ह्या प्रकरणात अटक केल्या. ह्या दोगांयनी खंय एका बायलेक मस्कटाक नोकरी दिता अशें सांगून तिची कागदपत्रां तयार केल्ली अशी म्हायती पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिल्या. हमको कुछ दिन पहले 3 दिन पहले आज से इंफॉर्मेशन मिली थी कि देयर इज अ वुमेन हु हैज़
कम फ्रॉम मस्कट और वो यहाँ से उसको ये प्रॉमिस करके कि वहाँ पे जॉब दिया जाएगा और ये बोल के उसको भेजा गया था मस्कट। तो उसने बताया कि यहाँ पे गोवा के 2 एजेंट्स थे जिनसे वो मिली और उन्होंने कुछ पैसा लेके उसके कागज़ बनाकर ये प्रॉमिस किया कि आपको मस्कट में हाउसमेट का जॉब पे आपको भेज रहे हैं। जाके उसको पता चला कि वो हाउसमेट का जॉब नहीं था, उसको वहाँ पे जो इनके जो नेटवर्क के बाकी अक्यूज़ हैं उन्होंने इसको फाइनली एक तरीके से एक शेख को दे दिया और वहाँ पे उससे सेक्सुअल फेवर्स मांगे जा रहे थे। तो एक तरीके से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उसका हो रहा था। तो उस लड़की ने जैसे तैसे करेज दिखा के और किसी तरीके से कांटेक्ट किया यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स को और फैमिली मेम्बर्स ने पैसा अरेंज करके उसने वहाँ पे लोकल जो एजेंट था उसकी यहाँ पे इंडिया का टिकट बुक करके शी केम बैक टू इंडिया। तो उसने बताया कि वहाँ पे शी वाज एक्सप्लॉयटेड नॉट जस्ट सेक्सुअली बट ऑल्सो उसको वहाँ पे फूड एंड अकोमोडेशन का बहुत बड़ा उनको स्टार्व किया जा रहा था, जिनमें खाना भी नहीं मिल रहा था। और ऐसे 11 लड़कियाँ और थी जिनके साथ हो रहा था। टोटल 12 लोगों का ग्रुप था जो कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट से इन एजेंट्स ने वहाँ भेजा था। जिन 2 एजेंट्स का नाम उस लड़की ने लिया था तो उनको हमने कल अरेस्ट किया, एक को कल अरेस्ट किया, एक को आज अरेस्ट किया। तो उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। अक्यूज नंबर 1 इज़ सैयद अब्दुल्ला शेख, एज 35 ईयर्स, ये रेजिडेंट है वास्को का। दूसरा मस्तान खान एलियास पठान, ये मडगांव से बिलोंग करता है। मोर्जे कन्नाईक वाड्यार येवपी कॅसिनोंक थळाव्या लोकां सयत आमदार जी तारोलकरान खर विरोध केला। लोकांक काळखात दवरून हो कॅसिनो हांगासर हाडटात असो आरोपूय लोकांनी केलो। पळयात पुराय बातमी। मोर्जे कन्नाईक वाड्यार बिग डॅडी कसिनो येवपाचो आसा। सद्याक बिल्डिंगेचे बांदकाम सुरू आसा। नगर नियोजन खात्यान ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या, पूण उदका स्रोत खात्या कडल्यान बिग डॅडीन परवानगी घेवच्या पयलीं बांदकाम सुरू केल्ल्यान उदका स्रोत खात्यान तांकां कारणां दाखय नोटीस काडल्या। प्रकल्पाच्या बांदकामा खातीर 6 मीटर खोल खणून दवरिल्ल्या लोकांच्यो बांयो आनी झरी सुकिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात। ताका लागून उदका स्रोत खात्यान हाचेर कायदेशीर कारवाय करची अशी मागणी आमदार जीत आरोलकारान केल्या। दुसरे वटेन कोयर आनी सिवरेजीचे नियोजन करिनासतना ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ल्याचे जीत सांगता। मोठो प्रोजेक्ट येता, त्या प्रोजेक्ट विशीं आमकां एक थोडी म्हायती जाय आसल्या, ती म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे आमी फुडें कितें नेसेसरी एक्शन घेवंक जाय ती आमी इंटिमेट केल्ली आसा। हांगासर जो कन्नाईक वाड्यार आतां ह्यो प्रोजेक्ट येता, ह्यो म्हाका दिसता बिग डॅडीचो कॅसिनो जो चलता तेचो प्रोजेक्ट। आनी हे विशयी जेन्ना एलएक्यूज जेन्ना मागलेले हांवें, प्रत्येक कितें प्रोजेक्ट्स येतात, कसले प्रोजेक्ट्स येतात, तेन्ना इन डिटेल हे सगळे म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळेलें। ते प्रमाणे फुडें तेचो आमी प्रोसेस सुरवात केल्लो। आतां हे करता आसतना जेन्ना प्रोजेक्ट खंयचोय हे करता आसतना फावंडेशन तेजें मारता तेन्ना सकयल WRDचें परमिशन घेवचें पडटा। आतां TCPन सगळे परमिशनूच दिल्यात तेका, पूण जेन्ना WRDचें परमिशन ना घेता हांगासर काम चालू जालें जाल्यार त्याच टायमाचेर WRDची टीम हांगा येवन इन्स्पेक्शन केला जाल्यार सगळो एंटायर तेंचो जे फावंडेशन मारतात ते कंप्लीट 6 मीटर सकयल, म्हणजे ऑफिशियली तेंच्यांनी जो रिपोर्ट केला तयार तो 6 मीटर सकयल तेंच्यांनी इन डेप्थ मारला। आतां ते करता आसतना WRDचो विशय आसा ते NOC दिवप की ना, ते NOC ना घेता तेंच्यांनी ऑलरेडी मारला। आतां ते 6 मीटर सकयल गेल्या उपरांत एंटायर झरे आहात ते सगळे झरे डायवर्ट जातात आणि तेंचे बायो बीन आहात ते सुकतात आणि तेंचे कंप्लेंट आले की बायो सगळे उदक सुकला आणि पिड्यार जातात। आता ते करता असताना दुसरं त्यांनी केलं ते नाला जो अख्ख्या म्हाका गावाचं उदीक सगळं फ्लो जाता ते दोन्ही वाटेतले नाला हा तो डॅमेज केला। व्हडलो प्रोजेक्ट यो म्हणल्यार वेस्ट मॅनेजमेंट कशें जातले हे काय प्रोविजन ना करता हांगासर हे परमिशन्स दिल्ले आसात। आता हांगासर ह्या प्रोजेक्टाक कितले दिला FAR आणि आता क्लियर केला FAR आहा तो हांगासर मोरजेन 60% आहा जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाक हांव नल्लो खंयच्या कायद्या प्रमाणे दिला ह्या प्रोजेक्टाक 200% दिला FAR म्हणजे ह्यो 7,000चो प्लॉट जो आहा तो 14,000 स्क्वेअर मीटर बिल्डअप बांदतलो म्हणजे चिंता तुम्ही परिस्थिती फुडें कितें जातली ती हांगासरली स्थानिकाची म्हणजे 60%चे 200% दिला म्हणजे 14,000 स्क्वेअर मिटराची हांगासर बिल्डअप येता। हायट हांवें तुमकां कितली सांगल्या 7 मीटर गांवान 7 मिटराची हायटीन ह्या गांवान प्रोविजन आहा थंयसर 24 मिटराची हायट दिल्या म्हणजे टावर केदो व्हडलो जातलो तो पळयात। निवृत्ती शिरोडकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV। सोमाराक गोंय सरकारान सहकार पुरस्कार जाहीर केले। डॉक्टर दत्ताराम भास्कर देसाय हांकां गोंय सहकार भूषण पुरस्कार जाहीर केला। प्रतिमा धोंड हांकां सहकार श्री पुरस्कार
जाल्यार गौरी शिरवयकर आनी गोविंद नायक हांकां व्यक्तिगत पुरस्कार जाहीर जाला. अंदू सहकार रत्न पुरस्काराक एकूय नांव येवंक नाशिल्ल्यान सहकार रत्न कोणाकूच मेळूं ना अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या. आम्ही ही अवॉर्ड्स दिल्ली. सहकार रत्न, गोवा सहकार रत्न म्हणून अवॉर्ड आसा, गोवा सहकार भूषण म्हणून अवॉर्ड आसा आणि गोवा सहकार श्री अशी 3 प्रकारची ही अवॉर्ड्स इंडिव्हिज्युअली दिली वतात. जी कोणी व्यक्ती सहकारा भितर खूप मोठ्या प्रमाणात उभारीन काम करतात, बरे डायनेमीक काम करतात, असे हे व्यक्तीक 3 ही अवॉर्ड्स दिली वतात. सहकार रत्न जे आसा पळय न्ही त्या अवॉर्डाची रक्कम जी आसा पळय न्ही 1,25,000 रुपया. नंतर सहकार भूषण जे आसा पळय न्ही ताका 75,000 रुपया आणि सहकार श्री जे आसा पळय न्ही ताका 50,000 रुपया. अशी 3 प्रकारची ही कॅश अवॉर्ड्स दिवन आनी सर्टिफिकेट्स दिवन तांचो भोवमान केलो वता. ताजे नंतर मागीर इंडिव्हिज्युअल जो स्टाफ काम करपी आसा, कारण सहकार क्षेत्रा भितर कमीत कमी 5,000 लोक आज काम करतात, ज्यांचो पत्कर जो आसा पळय न्ही ते सगळे सहकारी संस्था सांबाळटात. आमी एक गोश्ट लक्षांत घेवपाक जाय की दुसरे खंयचेच सहसा अशें क्षेत्र ना ज्या क्षेत्रा भितर गोंयांतल्या तरुणाक आनी तरुणीक काम मेळटा आनी ते त्या संस्थापनांतल्यान काम करतात. किंबहुना सहकार्य एक क्षेत्र अशें आसा की जातूं भितर जवळ जवळ आयचे घडयेक गोंयांत भितर 5,000 लोक कामाक आसात. एखादी मॅनेजर्स म्हणून आस्थापनांचे, बँकेचे मॅनेजर्स म्हणून, बँकेचो स्टाफ म्हणून, बागायतदार फॉर एक्झाम्पल बागायतदाराचें नांव हांव घेता. इतल्या खातीर की बागायतदाराचे जवळ जवळ 650 वयर स्टाफ आसा एकच बागायतदारांत. तांची 14 आनी 17 31 सुमार आस्थापना आसात. आनी अशाच पद्दतीन मागीर आमचे प्रकाश वरीप जे आसा पळय न्ही तांची संस्था आसा. अशाच पद्दतीन मागीर आमची VPK आसा. अशे खुबश्यो संस्था आसात. 70 आसा आमचे VK सोसायटी. आतां ऑफकोर्स हे सगळ्यो सोसायटी जे आसात त्यो मल्टीपर्पज जाल्ले आसा. खंयची एखादी जावन आसूं जाय तांणी जावपाक जाय, कारण ताका तें बंधनकारक आसा. सगळ्यो सोसायटी मल्टीपर्पज जावपाक जाय आनी तांणी वेगळे अशे जवळ जवळ 20 ते 25 तरेचे वेवसाय तांच्यांनी सुरू करूंक जाता. इतकें सुद्दां की एखादी सोसायटीक दिसलें की तांच्यांनी पेट्रोल पंप सुरू करूंक जाता, तांच्यान मेडिकल स्टोर आसा तो सुरू करूंक जाता, तांच्यांनी व्हेजिटेबल ग्रॉसरी शॉप्स वगैरे सुरू करूंक जाता. अशें वेगवेगळे हातूंत भितर तांच्यांनी काम करपाक जाता. व्यक्तिशा ज्यांनी बरें परफॉर्मन्स दिल्लें आसा, डेडिकेशन दिल्लें आसा, अशें गौरी शिरवयकर म्हणून आनी गोविंद एल नायक हे 2 जाणांक हो सन्मान फावो जाल्लो आसा. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात आतां मेरेन गोंय पुलिशेन बारीक एजंटांक अटक केल्यात. मात ह्या प्रकरणांतलो मास्टर मायंड अजूनय भायर आसा अशें दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस सांगता. पुलीस राजकीय फुडाऱ्यांच्या दबावा खाला काम करतात, ताकाच लागून कायदो आनी सुवेवस्थेचेर परिणाम जाला अशें विर्याटो सांगता. तशेंच आमचो पक्ष कॅश फॉर जॉब प्रकरण संसदेत व्हरपाचो प्लॅन करता अशें विर्याटोन ह्या वेळार सांगलें. पळयात. ह्यूज स्कॅम आनी ल्हान प्लेयरांक अरेस्ट करतात. हू आर द मिनिस्टर्स? वेअर डज दिस लीड टू? मास्टर माइंड कोण? सगळ्यांक खबर आसा मास्टर माइंड कोण ते. बट देर बारीक बारीक हांकां एजंटांक जे कलेक्शन एजंट आहा तांकां अरेस्ट करतात. Congress has given ultimatum to government to set up the commission. Yes. And today आमी स्टार्टिंगच्यान म्हणटा वन इज deadline is over. आज deadline काबार झाली. So accordingly the Congress leadership in Goa will be taking a call. What are your intentions? I want to ask the SP. What are your intentions of giving a clean chit to the politician when everybody knows who are involved in that? This is where law and order suffers because they succumb to the pressure of these politicians. These chores are ruling the thing and police under pressure. Police should not succumb. Only when a free and fair trial is conducted, doodh ka doodh, pani ka pani rate. Otherwise, they will always continue all these things, exploiting the youth. So, we will expose the government. That will be strategized. आमची पार्टी strategize करतली कशें रेज करपाचें पयलीं. कित्याक डबल इंजिन म्हणटा सो नॅचरली कनेक्ट इज देयर विथ द इंजिन इन दिल्ली. हांगा येदो व्हडलो जॉब स्कॅम जाला. बक इज स्टॉपिंग रायट एट द हायेस्ट ऑफिस इन गोवा. हे बीजेपीचो सरकार आसा पळय दिल्ली ताणें should have taken note and ordered for inquiry. I would say they should have dismissed this. साश्टी दर्यादेग वाठारांतले टॅक्सीकार त्रास दितात म्हूण अखिल गोवा पर्यटक टॅक्सी संघटनेन आरोप केला.
हे विशीं तांणी सोमारा पुलीस उपअधीक्षकाक निवेदनूय सादर केलें. दुसरे वटेन प्रधानमंत्री कचेरेचो सुरक्षा मुखेली आशिल्ल्याचें सांगून कलंगूटच्या तीग टॅक्सी धन्यांची फसवणूक केल्ल्याचोय प्रकार उक्ताडार आयला. श्रीरंग जावल हाच्या आड कलंगूट टॅक्सीकारांनी पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. पळयात पुराय बातमी. साश्टी दर्यादेग वाठारांतले टॅक्सीकार त्रास दितात म्हूण अखिल गोंय पर्यटक टॅक्सी असोसिएशनान सोमारा पुलीस उपअधीक्षकाक निवेदन दिलें. आमी जेन्ना पर्यटकांक हॉटेलांनी पिकअप करपाक वतात तेन्ना थळाव्या टॅक्सी युनियनाचे टॅक्सीकार आमचेर हल्लो करतात, तशेंच आमच्या गाडयांचें लुकसाण करतात म्हूण पर्यटक टॅक्सीकार सांगतात. देखून तांचो बॅच आनी परवानो रद्द करचो अशी मागणी पर्यटक टॅक्सी संघटनेन केल्या. आमी टॅक्सीकार खंयच्यानी पिकअप करपाक जाता आनी खंय आमी कस्टमर घेवन वचपाक जाता. आतां समज आमचे पर्सनलपणे कस्टमर आसा न्हू, आमी हॉटेलान सोडटा ते कस्टमराक आमचीच गाडी जाय. ते कितें म्हणटा कस्टमर, सर आप ही गाडी लेके आ जाओ. आमची गाडी केन्ना वयता न्हू, हे टॅक्सी ते युनियनाच्या भायर आसता ते कितें म्हणटा, तुमचे लेटर दाखयात आनी तुमचे हें दाखयात, कस्टमर बुकींग दाखयात. हें कोण आमकां विचारपी? तेमकां आमकां विचारपाक रायटूच ना न्हू. तुम्ही त्या हॉटेला कडेन उलोवन घ्या. कस्टमर आमचो आमी सोडलेले आसता कस्टमराक, त्या कस्टमराक आमकां हाडपाक दिना मरे. त्या ड्रायव्हराक मारतात आनी गाडयेचे स्क्रॅचीस घालतात आनी कितें करता. हें कितें नाका जालें दादागिरी. आतां त्या गाडी आडयता मरे. आमी केन्ना कोणा आडयला, मडगांव रेल्वे स्टेशन जावं आनी खंयचेय जावं, आमी केन्ना कोणाची गाडी आडोवंक ना. आमी तांकां सांगला सुद्दां, बाबा तुमची कितें तुमकां पिकअप जाय जाल्यार तुमी येवन व्हरपाक शकता म्हणून तांकां डायरेक्ट सांगलेलें बी आसता तांकां. पूण तरी पूण ते आमकां त्रास करतात. थंय आमची कितले गाडी येता पळय. आयजूय आमची इन्सिडेंट जाल्ले आसा पळय. गाडी कोणाची कोण खंयचीय गाडी आमची आडयली न्ही, ताचो परमीट आनी बॅच ताचो कॅन्सल जावपाकूच जाय. कित्याक ते ड्रायव्हराक मारतात, कस्टमरा कडेन ते पयशे घेतात रे. एक कसली दादागिरी तेंची. कस्टमरा कडेन पयशे मागतात ते. हमारा युनियन का फीज है, आमको पैसा दे दो म्हणटा. दुसरे वटेन प्रधानमंत्री कचेरेचो सुरक्षा मुखेली आशिल्ल्याचें सांगून गोंयच्या 3 टॅक्सीकारांची फटवणूक केल्ल्यान गोंयच्या टॅक्सीकार भावांनी श्रीरंग जावल हाच्या आड कळंगूट पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. आमच्या मयडेच्या हॉटेलान तो येयला अर्दवर पयलीं येयला आनी ताका तेंच्यांनी ताका सांगलें की तो PMचो आपूण सेक्युरिटी ताका हें करपाक येयला. आपूण आतां 20 तारखेक कितें हें आसा, इफी आसा, ताका हें करपाक इनॉग्रेशन करपाक तो आपूण तो येवपाचो आहा PM. सो तेज्या खातीर तो आपूण तसो एरेंजमेंटाक येयला. तो म्हाका मागीर म्हणालो की बाबा आपूण PMचो सेक्युरिटी आपूण थंय येयला आनी 4 वरां खातीर म्हाजी गाडी घेतली तुमच्यान आनी भैया और टायम लगेगा मीटिंग यू तो आप रुको म्हणालो. मागीर परत रावलो. मागीर परत सकाळ जाली. सकाळ जाल्या उपरांत 7 जायसर रावलो. तो फोन मारता परत ताका, कितें करता काय म्हणून. फोन कसो उखलिना. मागीर म्हाका असो डावट येयलो की गेलो हांव मागीर त्या हॉटेलान गेलो लागीं आनी रिसेप्शनाक विचारलें की बाबा आमकां कस्टमर आसा तो आसा जाल्यार पळय. मागीर ते म्हणून म्हाका एंटरटेन करनासले. एका भुरग्याचो फोन येयलो म्हाका टॅक्सीकाराचो की तेणी ताज विमानतळासून हांगासर भाडें घेतलां सायड सिंगार येवन हांगासर बागा देंवला आमकां. मागीर गेलो तो आमी सोदलें ताका, तो मेळोंक ना. मागीर हांगासर येवन आमी हें केलें कंप्लेंट. आनी आपूण PMचो सिक्युरिटी म्हणून खंय तरी आमच्या PMची हांगासर एक हें जाता की आपूण PMचो सिक्युरिटी जावन अशें करता गोंयान येवन म्हणून. म्हणजे PMचें नांव आमचें खंय तरी बदनाम केल्ल्या भशेन जाता. म्हणून आमी खंय तरी टॅक्सीकारांचेर जाय तितली हें येता, एलिगेशनां येता. पण फाल्यां सकाळीं हें एलिगेशन येवपाक नाका की आमी नांव पिड्ड्यार केला PMचे हेजे सेक्युरिटीच्या म्हणून. त्या खातीर मुद्दामून जो ते सांगला ज्या फोटोआ सकट तेज्या फोन नंबरा सकट आमी एक तेजेर एक कंप्लेंट केल्ली आसा आनी PIक आमी लिटरली सांगलेलें आसा, आजूय सांगला की हेची बेगिनच्या बेगीन जी आसा पळय कारवाई करात आनी ताका धरात आनी कोण तो एक्झॅक्टली तो तुमी पळयात म्हणून. खूब जाणांक तोपयो घालता पूण हांव प्रत्यक्ष उलोवंक येयला म्हणटात आमच्या टॅक्सीकारांची. कित्याक भोवतेक टॅक्सीकारांक करता हें म्हणून. PIन सांगलेलें आसा की आपूण हे ऑलरेडी कारवाई केल्या, ऑलरेडी DYSP कडेन उलयला आनी हेजे फुडली जी कारवाई आसा करता आनी ताका बेगींतल्या बेगीन धरपाचो प्रयत्न करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सहकार क्षेत्रात प्रामाणिकपणाक महत्व आसा, पूण दुर्दैवान म्हापशा, मडगांव अर्बन, विजनरी, अष्टगंधा आनी मार्शल महिला अर्बन सारकिल्ल्यो सहकार बँको बुडल्यो. ह्यान फुडें खंयचीच बँक लुकसाणीत वचपाक दिवचो ना. ताचे खातीर मुखाल्ल्या काळांत कांय म्हत्वाचे बदल करपाचो विचार आशिल्ल्याचें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें. सहकार क्षेत्रा भितर प्रामाणिकपण अत्यंत म्हत्वाचो, विश्वासूपण खूब म्हत्वाचो. ताका कसल्याच प्रकारच्या वायट प्रवृत्तीन आनी वायट कृतीन ताका गालबोट लागपाक जायना. दुर्दैवान आमच्या हांगसर जवळ जवळ 5 सुमार सोसायटीज आनी बँक्स ह्यो डबघाईक आयल्यो. तातूंतली एक आसा ती म्हापसा अर्बन, दुसरी आसा ती मडगांव अर्बन, तिसरी आसा ती विजनरी, चवथी आसा ती तुजी अष्टगंधा, 5वी आसा ती मार्शल महिला अर्बन. म्हजो कटाक्ष असो आसतलो आनी त्या डिपार्टमेंटाचो अशा प्रकारचो शिरस्ता आसतलो
की हेजे मुखार खंयचीच बँक डबगाई घेवंक जायना आनी त्यामुळे काही आमूलाग्र बदल जे आसा पयलीं ते ऑन अ फास्ट ट्रॅक आमी घेवपाचें थारायल्लें आसा. उदाहरणार्थ इन्स्पेक्शन करप, उदाहरणार्थ ऑडिट इन टायम करप, इन्स्पेक्शन्स करप आमच्या स्टाफाक. आमी तांच्या घटने प्रमाणे तांकां अधिकार जो मेळटा ओके फायन, ताका मान दिवनच. पूण त्या बरोबर आमचे ऑडिट सेक्शन जे आसा पळय न्ही, आमचे ऑडिटर जे आसा पळय न्ही, सिनियर ऑडिटर, ज्युनियर ऑडिटर, आनी वचून इन्स्पेक्शन करप आनी तांची एक प्रकारचो कंट्रोल जो आसा पळय न्ही, कंट्रोल म्हणजे कितें, मिसमॅनेजमेंट जावपाक जायना. कारण पयशे जनतेचे पयशे आसतात, त्या पयशांचो गैरवेव्हार जावपाक जायना, मिसमॅनेजमेंट जावपाक जायना. आनी मुखार वचून म्हजें आनी एक हें आसा, 2025 पासून म्हजो प्रयत्न असो आसतलो, आमच्या डिपार्टमेंटाचो प्रयत्न असो आसतलो की आमची NPA वाडपाक जायना. आमची NPA जे आसा पळय न्ही त्यो 2025 नंतर जे कितें लोन दिले वतले ते लोन अकाउंट्स NPA करपाक जायना. व्हेरी शॉर्टली म्हाका मुखाल्ली 15 दिसां भितर प्रॉमिनंट बँक जे आमचे आसा पळय न्ही त्या बँकेची मॅनेजरांची हांगसर मिटींग घेवपाक पळयता आनी तांकां हे सुचोवणी दिवपाक पळयता आनी इन्स्ट्रक्शन दिवपाक पळयता की हाजे मुखार तुमचे कडेन हें जावपाक जायना. जर काही बँक्स आसात त्या बँकाचे जर NPA जायना जर जायत, म्हजें अशें मत आसा की सगळ्याच बँकेचो NPA जावपाक जाय. आनी NPA एकदां जालना जर जायत जाल्यार तातूंतल्यान खुबशे सोशियल प्रॉब्लेम जे आसा पळय न्ही, दोज प्रॉब्लेम्स वी विल ओवरकम. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम, आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात.